हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयल्या न्यूज रूम बुलेटीन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभरच्यो ज्यो घडणुको घडटात ताचो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान नियाळ दिता। तर आतां आमी आयच्या दिसा नियाळ घेवपाक सुशांत गांवस हांचे कडेन येयात, तांचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ। सुशांत, जी वीज दरवाड हा सध्या जी लागू केल्ली आसा ते वीज दरवाडीचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान समर्थन केल्ले आसात। गोंयान आमी सवाय रेटीन जी वीज आहा ती उपलब्ध करून दितात, पूण भायल्या राज्यांनी गोंया परस वीज म्हारग दितात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। दुसरे वटेन CM सावंत म्हणटा की तामनार वीज प्रकल्पाचें काम ऑक्टोबरा मेरेन पुराय जातलें। सद्याक ह्या प्रकल्पाचे 90% काम पुराय जाल्ले आसात। 2 ते 3 पोल घालपाचे आसात, ते काम बेगीनच पुराय जातले। सो ऑक्टोबर बाय एंड मेरेन तामनार प्रकल्पाचे काम पुराय जातले। दुसरी म्हत्वाची अपडेट अशी की जे सद्याक राजधानी पणजेन स्मार्ट सिटीचे काम जे सुरू आसा ताचो एक अहवाल तयार करपाचें काम चालू आसा। हो जो अहवाल आसा ताचें काम बेगीनच पुराय जातले आणि हो अहवाल लोकां खातीर उक्तो करून दितले। जे कितें उण्या दर्जाचें काम जाल्लें आसा ते काम जे कंत्राटदार आसात, संबंधित कंत्राटदार तांच्या कडल्यानच परत करून घेतले। तेजे पयशे आहात ते सरकार तांकां फारीक करचे ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो आसात त्यो तुमकां सात्याच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। थँक्यू सुशांत। सुशांतान आमकां 2 बऱ्यो बातम्यो सांगल्यो आसा। तर आतां आमी समिता कडेन येयात, ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। समिता, हरियाणाच्या एका पर्यटकान भाड्यान घेतिल्ली रेंट कार घेवन फुजो काडिल्ल्याचो प्रकार जो आसा तो उक्ताडार आयिल्लो आसा। तर ही गाडी जी आसा ती बस्तोडेच्या हकीम नांवाच्या मनशाची आसा। तर 4 दिसां खातीर व्हरता म्हणून त्या पर्यटकान गाडी व्हेल्ली, पूण 4 दीस जाले तरी ती गाडी परत करपाचो पत्तोच ना। हाका लागून हकीम त्या मनशान वचून म्हापशा पुलिशेन वचून कागाळ नोंद केल्या। खंय तरी आपली गाडी चोरयेक गेल्याचो दुबाव ताणें उक्तायल्लो आसा। तर म्हापशा पुलीस ह्या घडणुकेचो आतां फुडलो तपास करतात। ही बातमी तुमी सविस्तर साताच्या बुलेटिनाक पळयात। थँक्यू समिता। समितान आमकां एक बरी बातमी सांगली आसा। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन येयात, ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। ऐश्वर्या, आयज दिवचले हालींच उक्तावण जाल्ल्या 4 लेन बायपास जंक्शनाचेर बुधवारा सकाळी जीप आनी मोटरसायकली मदीं अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी जाल्या। दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार कुट्टी ते बोरये बायपास चेर घातिल्ले व्हडले डिवायडर काडून आतां ल्हान डिवायडर घालपाचें आसा। कांय दिसां फाटीं ह्या डिवायडराक लागून एकल्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें। तशेंच ताका लागून मुख्यमंत्र्यान हाची दखल घेत हे डिवायडर काडून ताच्या जाग्यार ल्हान डिवायडर घालपाक सांगल्या। आणि तिसरी महत्वाची बातमी म्हटल्यार म्हापशेच्या पर्रा कणगां वाठारांत मंगळारा राती सुनील राठोड ह्या 27 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर हल्लो जाल्लो। ह्या हल्ल्यात सुनील राठोड हो गंभीर जखमी जाला। ताचेर सध्या गोंय वैजकी महाविद्यालयान ताका भरती केला आणि म्हापसा पुलिशेन दुबावीत आरोप्याक सध्या अटक केला। हाची सविस्तर बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली। थँक्यू ऐश्वर्या। आतां ह्या अपघाताचें प्रमाण आसा वाडत आसा, तेजेर नियंत्रण हाडपाची खूब गरज आसा। तर आतां आमी संजना कडेन येयात, ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। संजना, महाराष्ट्रांतल्या रान विभागान एक बरो निर्णय घेतिल्लो आसा। पावसाचे दीस लागीं पाविल्ले आसा म्हणटकून लोक घसघश्याचेर वयता, थंय मस्ती करता। हे खंय तरी आडोवपा खातीर आंबोली घसघसो आनी घाट वाठारांत आशिल्ले जैव विविधतेचें राखण आनी
जतनाय करप तशेंच बेशिस्त पर्यटकांक आळाबंद हाडपाच्या हेतान राना विभागान आंबोली घाट आनी कसकोसो वाठारांत कोयर करप, माकडांक खावपाक घालप, सिगार उडोवप, सोरोप येवप अशा सैम आनी पर्यटनाचो धोको निर्माण करपी गजालींक दंड घालपाचो निर्णय घेतला. आनी हे जर कोण बेशिस्तपणान जर माकडांक बरयता कितेंय करता जाल्यार 1000 रुपया तांकां दंड घालपाचो निर्णय हो घेतिल्लो आसा. दुसरी बातमी आसा ती आयच्यान फुडले 5 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. 1 जून सावन आतां मेरेन 18.72 इंच पावसाची नोंद जाल्या. मंगळार सावन बुधवारा सकाळी 8:30 वरां मेरेन दाबोळे सुमार 1.33 इंच पावसाची नोंद जाल्या. जाल्यार मुरगांव 2.84, केप्यां, पेडण्यां, दाबोळे, पोरणे गोंय आनी सांखळे 1 इंचा परस कमी पावसाची नोंद जाल्या. 23 जून मेरेन राज्यांत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. थँक्यू संजना. संजनान 2 बऱ्यो बातम्यो सांगल्यास आनी एक जी बातमी सांगला जी माकडांक कोणाक खाण घालप ना हेजी खरीच घालप ना हेचेर सगळ्यांनी लक्ष दिवचें. तर तशेंच आमी आतां गोरेच्या कडेन ताचे कडेन जाणून घेया आयची दिसाची घडणूक. जून म्हयनो सोंपत येयलो तरी सर हांगासर चुपती जलती गर्मी का मौसम अजून सोंपिल्लो ना. गोंयांत गरमेचो पारो वाडिल्लो आसा, त्याच बरोबर देशांत सुद्दां ही गरमी वाडिल्लीच आसा. दिल्ली घामाच्यो झरी व्हांवपाक लागिल्ल्यो आसा. ताका लागून त्याच बरोबर जे थंड प्रदेश आसात भारताचे थंय सुद्दां जो तापमानाची सरासरी कमाल तापमान आसा जे 5 ते 9 अंशाच्या वयर गेलेलें आसा. त्याच बरोबर दुसरी जी बातमी आसा ती म्हटल्यार अयोध्येक हांगासर राम मंदिराच्या वाठारांत फारपेट जाली. थंय एका जवानाचेर SSFच्या जवानाचेर गुळी घातली, पण ती गुळी कोणी घातल्या हो अपघात काय आत्महत्या हे अजून कळिल्लें ना. ताची जी कूड आसा जवानाची ती पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडिल्ली आसा. फुडलो तपास जाल्या उपरांत कितें जालां घटना ती कळटली. त्याच बरोबर तिसरी जी बातमी आसा ती बिहार हांगासर एक पूल जो आसा तो इनॉग्रेशन करच्या पयलींच कोसळ्ळो. तेज्या उपरांत जे फार पेटयले गेले ते म्हटल्यार रस्तो येरादारी तशेंच हायवे मंत्रालय जेचे कडेन आसा म्हटल्यार नितीन गडकरी हांचेर. मात्र नितीन गडकरी हाणें सांगलें की हो बिहारांतलो जो पूल आसा तो ग्रामीण विकास मंत्रालयान तशेंच राज्य सरकारान बिहाराच्या बांदिल्लो आसा. ताका लागून आमचेर खापर फोडच्या पयलीं थंयचे तुमी चवकशी करा आनी मागीर आमचेर अशें म्हटिल्लें आसा. त्याच बरोबर जी आतां लोकसभा वेंचणूक जाली तितून वायनाड आनी रायबरेली हांगासर राहुल गांधी जिखून येयले. ताका लागून आतां वायनाड हांगासर राहुल गांधी हांगासर मंत्रालयांतल्यान फाटीं येवपाचें चिंतलेलें आसा आनी थंय प्रियंका गांधी आतां थंयच्यान पोटवेंचणूक लडटली. मात्र तिच्या विरोधात जी भारतीय जनता पक्षाची स्मृती इराणी आसा ती हरिल्ली आसा. सो तिणें थंयच्यान प्रियंका गांधी विरोधात थंयच्यान कॉन्टेस्ट करपाचें थारायिल्लें आसा ह्या पोटवेंचणुकेंत वायनाड हांगासरल्यान. सो अशी बातमी आसा. थँक्यू गोरीश. गोरीशान आमकां बऱ्योचश्यो बातम्यो सांगल्यात त्यो आमी आतां 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळया. तर आतां आमी दिप्ती कडेन या ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. दिप्ती. 1 जुलया साकून राज्य केंद्र सरकाराची खाती महामंडळ तशेंच सरकारी अनुदानीत संस्थांनी जे पळय कर्मचारी आसा तांकां कदंबा महामंडळाच्या तिकेटीत सूट मेळची ना. तांकां पास सेवा जी आसा ती मेळटली पूण तांकां पुराय पयशे भरचे पडटले आनी ह्या विशींचें परिपत्रक जें आसा तें महामंडळान जारी केल्लें आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार शिरगांव मायनींग ब्लॉक 2 खाला जी आयज जनसुनावणी जाली त्या जनसुनावणेंत पंचायत तशेंच चडशा लोकांनी मायनींग सुरू करपाक समर्थन दिल्लें आसा. पूण तांचें म्हणणें इतलेंच आसा की गांवचें हीत सांबाळून तांणी मायनींग सुरू करची. दुसरे वटेन जनसुनावणी ही जी जनसुनावणी जाली ती दिकाबूल करपी आनी थट्टा आसा असो आरोप जो आसा तो पर्यावरण मोगी रमेश गांवस हांणी केल्लो आसा. ह्यो ज्यो दोनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो आसात तुमकां गोमंतक टुडे ह्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू दिप्ती. तर तशेंच आमी उत्तेजा कडेन ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. उत्तेजा. आयज मार्ना शिवोले वाठारांत एका बंगल्यात चोरी जाली आनी चोरांनी 4.5 लाखांचे भांगर आसा ते फारायले. ह्या जे बंगल्यान आसले ते चायना आनी कोलकाताचे जे पर्यटकाचे जे फॅमिली आसा ते रावताले. ते कोलकाताची जी फॅमिली रावताली तांच्या घरांत तांच्यो ज्यो भांगराच्यो वस्ती आसल्यो त्यो 4.5 लाखांच्यो त्यो चोरांनी फारोवन थंयच्यान पळ काडलो आनी ह्या घडणुकेचो जो फुडलो तपास आसा तो सुरू आसा. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार धारबांदोडेच्या व्हाळांत अनवळख्यांनी मेल्ल्यो बॉयलर कोंबड्यो उडयल्या आनी ताका लागून जे उदक आसा पळय ते व्हाळाचें ते प्रदूशीत जाला. थोड्या हे विशींची कागाळ आसा ती पंचायतीक केल्या उपरांत पंचायतीन आयज येवन थंय पळोवणी केली आनी
ह्या प्रकारात कोणाचो आस्पाव आसा ताचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी सरपंच धारबांदोडेचो सरपंच बालाजी गावस हांणी दिल्या. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. थँक्यू उत्तेजा. आतां आमी पुराय दिसाचो आतां घडणूक जी घडयल्या तेचो आमी नियाळ घेतलेलोच आसा. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक टीव्ही सबस्क्रायब तशेंच फॉलो करा. कॅमेरामॅन यश सयत ऐश्वर्या खोर्जेकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. केलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे